गोयची परिस्थिती खूप बिकट जाल्ली आसा कोरोनाच्या संदर्भात. गोयचे पॉप्युलेशन एक 14-15 लाखाच्या अदमासांत आसा. पूण गोयचे टोटल क्युम्युलेटिव्ह इफेक्टेड पॉप्युलेशन बाय कोरोना 1,32,585 म्हणसर काल म्हणसर तेकिल्ले. जे लोक आमचे पिड्ड्यार जाल्या तांचो आंकडो 2,000 पार जाला. अशा परिस्थितीन गोयची परिस्थिती खूप बिकट जाल्या अशें आमकां सामकें सिद्ध जालां. गव्हर्नमेंटल एपथी, गव्हर्नमेंटल मिसएडमिनिस्ट्रेशन, गव्हर्नमेंटल मॅल एडमिनिस्ट्रेशन हाज्या कारणात ही परिस्थिती जाल्या. इनफॅक्ट जेन्ना महाराष्ट्रान आणि कर्नाटकान सेकंड वेव्ह येवन आंकडे वाडपा लागले तेन्ना गोवा गव्हर्नमेंटान इन एंटिसिपेशन ऑफ सेकंड वेव्ह they should have immediately upgraded our health facilities. They should have ensured oxygen plants at the hospitals. They should have ensured oxygen beds, ventilators. हे सगळ्यो सुविधा त्यांना तयार करूंक जाय आशिल्ल्यो इन एंटिसिपेशन ऑफ सेकंड वेव्ह. पूण सरकारान ते करूना. सरकार न्हिदून रावले. अशा परिस्थितीन हांगा RT-PCR टेस्ट सुद्धा मॅन्डेटरी करूना. हायकोर्टान आता जेन्ना मॅटर सीज आसा तेन्ना हायकोर्टान सांगतकच RT-PCR हांगा मॅन्डेटरी जाल्या आणि बॉर्डरीचेर कोणूय हुपूंक शकना. हांगा इनफॅक्ट मंत्री घटक सरकारातले सांगताले की RT-PCR टेस्ट कंपल्सरी केल्यार टुरिझमाचेर नेगेटिव्ह इफेक्ट जातलो म्हणून. हांगा शुटिंगां चलपा लागली. हांगा नायट लायफ चालू जालें. हांगा अशा परिस्थितीन सरकारान दोळे धापून हांगा एग्रिवेट केलें सिच्युएशन की ताजो इफेक्ट आज आमी भोगता. अशी परिस्थिती जाल्या की पंचायतींनी आणि म्युनिसिपॅलिटींनी जेन्ना तांकां कळपाक आयलें की अश्यो केसी वाडटा तांणी व्हॉलंटरीली लॉकडावन केलें. सरकार वॉज नॉट इन अ मूड ऑफ लॉकडावन. पूण तांणी फोर्स करून तांच्या डिसिजनान सरकार फोर्स जावन सरकार हॅज डिक्लेअर्ड सम सॉर्ट ऑफ अ कर्फ्यू. दे हॅव नॉट सेट लॉकडावन. कर्फ्यू इज सपोज टू बी मोर स्ट्रिंजंट. पूण तशें ना. आता केसी वाडत आसा हाका जबाबदार सरकार. आणि कोण? सरकारान जर योग्य त्या टायमार योग्य ते निर्णय घेतिल्ले आणि योग्य ते इन्फ्रास्ट्रक्चरल अपग्रेडेशन केल्लें जाल्यार ही परिस्थिती आज गोंयची पावची नाशिल्ली. इनफॅक्ट आयच्या दिसा सरकारातले घटक एकामेकाचेर ब्लेम्स करतात. एकामेकाचेर पॉलिटिकल स्लगफेस्ट चालू केला आणि लोक आमचे मरत आसा. तेन्ना सरकार एज कलेक्टिव्ह एंटिटी हॅज फेल्ड even to provide basic oxygen facility to its citizens who are patients now, many of them, in GMC, which is state's premier health institution. A government which cannot provide oxygen facility in its premier health institution to its citizens, I feel has no right to remain in office even for a single day. In fact, आता हे मॅटर आमच्या हायकोर्टात सबज्युडिस आसा आणि त्या हायकोर्टाच्या हातून ऑब्झर्वेशनात परते हायकोर्टान सांगला की राईट टू लाईफ इन्क्लुड्स राईट टू हेल्थ. अशें आसतना अशें आमकां कळून येता की सरकार हे जे फेल जाल्ले आसा ऑक्सिजन प्रोवाइड करपाक, इट हॅज नो राईट टू रिमेन इन ऑफिस इवन फॉर अ सिंगल डे बिकॉज युअर अफेक्टेड पीपल्स आंकडो हॅज नियरली टच 10% पॉप्युलेशन ऑफ द स्टेट आणि जे आमचे पिड्ड्यार जाल्ले लोक आसा तांचो आंकडो 2,000 हुंपिल्लो आसा. इज अ सिरियस मॅटर. कंप्लीट गव्हर्नमेंटल फेलियर इज देअर फॉर एव्हरीबडी टू सी. अ गव्हर्नमेंट विच कॅनॉट गॅरंटी हेल्थ टू इट्स पीपल, ऑक्सिजन टू द पेशंट्स इन इट्स प्रिमियर इन्स्टिट्यूट हॅज नो बिझनेस टू कंटिन्यू इन पॉवर अशें म्हाका ठामपणे दिसता.